कॅनडांत खंयचेय एक कोंकणी कार्य सुरू करता आसतना हर एकल्याक एक बरी संवय आसात. आमी तें कार्य सुरू करता आसतना देवाचो आदार मागून तें कार्य सुरू करता. आनी कोंकणी कार्य म्हणटा आसतना सर्ताव जावन आमच्या कार्यांनी कोण ना कोण कोंकणी याजक आसताच. पूण कोंकणी पाद्र्याप ना जाल्यार तें बाग म्हज्या वांट्याक येता. हांव येयली तुजी कार्यांनी मेतेड जावन आशिल्ल्यान कांय जाणां लोक म्हजे लागीं विचारतात जरी तूं मागणें शिकय म्हणून. अशें हांव हर एक जाग्यांनी मागणें शिकोवन 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 हांव हे कॅनडांत मागतलोच जावन गेला. ही संवय म्हाका भुरगेपणांतावन आयिल्ली. म्हज्या वडिलांनी म्हाका शाळाक भरती करता आसतना तांणी म्हाका आल्तार भुरग्यांच्या सोडेलेटीकी भरती केलें. आनी हांव सोडेलेटींत आनी इगर्ज्यांनी मस्त मेतेर जावन आसलो कार्यावळींनी. आनी आमकां गिमे दिसांची रजा मेळटा आसतना एक भाग मेळटालें. बेंदोरांत आमकां करेजमाचो काळ जाल्या उपरांत पास्कांचो काळ आनी पास्कांचो काळ जाल्या उपरांत घर बेजमेंताचो काळ आनी आतां तो काळ बदलला. आनी त्या वेळार पाद्र्याप घर बेजमेंताक येता आसतना ताका दोग आल्तार भुरगे देडे जावन आसा जैस तशें आमकां दोगांयकी सांगात आवडटालें. आनी हर एका घरा बेजमेंत जाल्या उपरांत पाद्र्याबाक सन्मान सांगाताच आमकांय सन्मान. आनी गेल्ल्या कडेन तें खाण खावन आनी तें थंड पियोवन पियोवन आमची पोटां म्हणली फुटबॉला बरी जातालीं घरा येताना. एक दीस तशेंच आमी घर बेजमेंताक गेल्ल्या पाद्रेबा सांगाता. आनी घर बेजमेंत म्हणटा आसतना थोडी गिरेस्ताची घरां आसात तीं, थोडी मध्यम वर्गाची, थोड्या दुबळी घरां. आनी गिरेस्तांची घरां जाल्यार थंय बरीं खाणां आनी मध्यम जाल्यार सादारण मट्टाची. आनी दुर्बळीं कुटुंबां जाल्यार तांकां तो आदाय ना. त्या देखून पाद्र्याबाक सन्मान करूंक कांय इल्ल्यो बिस्किट्यो आनी एक थंड पिवून दितालीं. तशें आमी एका घरा बेजमेंताक आसतना तें दुर्बळें कुटुंब घरांत एक बाप एक आवय आनी तांचो ल्हान भुरगो. बेजमेंत जालें, पाद्र्याक बसलो आनी घरच्या येजमानीन एक ट्रे हाडली बिस्कुट्यांची आनी पाद्र्याबाक दिली, आमकां दोगांय आल्तार भुरग्यांक दिली आनी ट्रे काडून पाद्र्याबाच्या मुखार दवरली. आनी पाद्र्याब उलयतना एक बिस्कूट काडून ताणें तोंडान घाली. तो खावन आसा कित्याक ताका बिस्कूट लायक जाली आसतली. ती जाल्या उपरांत ताणें आनी एक बिस्कूट काडून तोंडान घाली. आनी त्या दाळा हो चेरको भुरगो पाद्र्याबाक पळयता आनी त्या ट्रेक पळयता. जालें 2 बिस्किट्यो जाल्यो. तिसऱ्या फावटी परतून पाद्र्याब उलयतना आनी एक बिस्कूट काडून ताणें तोंडान घाली. आनी हांव पळयतां ह्या चेरक्या भुरग्याक त्या चेरक्या भुरग्याच्या तोंडाचो चारो बदलोन येतालो. आनी पाद्र्याबान त्या बिस्कुटेक हात घालतना हो चेरको आवयच्या पालवाक दवरून मम्मी 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 तुवें म्हाका सांगिल्लें पाद्र्याब गेल्या उपरांत बिस्कूट दिता म्हणून. हो पाद्र्याब पुरो बिस्कूट खाता मम्मी म्हणून रडोंक लागलो. आनी ते घडीत हांव म्हज्या सगळ्या जिवितांत विसरचें बरी ना. आनी आमकां इगर्जेंत आनी ह्या सोडेलेटींत थोड्यो मुस्तू एक्टिविटीज आसताल्यो आनी प्रत्येक जावन गिमे दिसाच्या रजेंत. आनी एका गिमे दिसाच्या रजेंत आमकां एक पयस एका कॅम्पाक वचचें भाग मेळ्ळें. आनी तें आमकां एक 2-3 दिसांचें कॅम्प तें. आनी आमी त्या कॅम्पांत ती 2-3 रातीक त्या फिरगजेंत रावंक आशिल्लें. आनी ती एक इगर्जीच्या सायडीन एक इस्कॉल आनी ताका लागून एक सेमिस्त्र. आनी आमकां दिसाच्यो चटवटिक्यो जाल्या उपरांत सांजेचें जेवण जाल्या उपरांत त्या इस्कॉलांत न्हिदोंक वचोंक. आमकां 10 वरार खड्डाय जावन न्हिदोंक वचाचें. सो आमी 10 वरार गेल्या न्हिदोंक आमी त्या शाळांत आशिल्ल्या. आनी म्हाका म्हजें बेड त्या जनेला कशें नाशिल्लें. म्हजें बेड हें जनेल आनी ताका लागून ती सेमिस्त्र. आनी दिसाच्या उजवाड्याक आमी ती सेमिस्त्र पळयल्या. आनी रातीक आमी न्हिदोंक गेल्या. सरयेक थोड्या वेळान न्हिदोंक गरोवंक सुरू जालें. म्हाका कितेंगी न्हीद पडोना. आनी एका वाटेन म्हाका एका तराचो झोप. कित्याक म्हूण सांगल्यार हांव त्या जनेलाच्या सायडीन न्हिदलां आनी ताच्या जनेलाच्या सायडीन सेमिस्त्र. आनी त्या रातीक म्हाका कितेंगी म्हज्या व्हडली मायचो उडास आयलो. म्हजी व्हडली माय सांगताली
ही सेमिस्त्रेंतली मेल्लीं रातीक 12 वरां तांणी उठचें भोंवोंक येचें आनी फांत्यार 3 वरां तांणी पाटी येचें. सो कित्याक म्हाका ती एका तराची खावजेणी कित्याक म्हूण कळना म्हाका ती म्हज्या मतींत आयली. सदां रातीक 12 जालीं म्हाका न्हीद पडोना. सकास एका जनेलाचो किर्र आवाज आयकलो. ताचे उपरांत थंड वारें वळोवंक सुरू जालें. थंड वारें सुरू जाताना म्हज्या आंगा वयल्यान एक पालव सोरुल्ल्या बरी सोरूंक सुरू जालें. एक वस्तू. हांवें चिंतलें खंडी जावन हें नाडीचें उपात्र. जाल्यार खंय पळयतना हलू दोळ्यांनी पळयलें हे कांय दिसना. हरजीकलें न्हिदेन घर येतात. जाल्यार हांव आनी ताचे इड्यांत दगीचे दीस जाल्ल्यान म्हज्या हाताक पांगोऱ्या म्हळ्यार वोली ना. तशें तें घडीत पाशार जालें. ताचे उपरांत शांत. ताचे उपरांत थोडी सदां एक अर्दो घंटो जाला कोणना परत्यान जनेलाचो किर्र आवाज. किर्र आवाज. ताचे उपरांत परत्यान म्हज्या मागीर थंड वारें वाडलें आनी म्हज्या हाताक हळू एक कापडाचो पालव सरुल्ल्या बरी. ताचे उपरांत असो तो टायम पाशार जालो. हांव भियान रावलां. टायम आनी तितल्या घडयाळाचो आवाज आयकता. टायम 2 वरां जालीं. हांव राखतां 3 वरां जाता म्हणसर. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या व्हडले मॅन सांगलो उडास. 3 वरां जाता आसतना खंडी जावन इमेल्लीं फाटी येतात. ताचे उपरांत 3 वरां वाजलीं आनी जालें. हांवें चिंतलें आनी मुखार हांव वाचलो म्हणून. तें जावन इल्ले वेळ जायचे जाल्यार परतून त्या जनेलाचो आवाज थंड वारें आनी परत्यान म्हज्या आंगार तो पालव सोरुलो अनुभव. हांव रावलां भियान आनी सुमार 5 वरां जाताना इल्लोसो बारीक उजवाड जनेलांतल्यान येवंक सुरू जालो. जाल्यार म्हाका जनेला कुशीन पळोवचें धैर्य बिलकूल ना. तितल्यार परतून जनेलाचो आवाज आनी थंड वारें आनी म्हज्या आंगा वयल्यान परतून तो पालव पाशार जालो. आतां हांव इल्लेशें धैर्य काणगोवन जनेला कुशीन पळयतना कितें पळोवचें. त्या वाऱ्याच्या बळान जनेल हालतालें आनी वारें येवन जनेलाच्या फाटल्यान आसलो कटन उबोवन तो म्हज्या आंगा वयल्यान पाशार जातालो. तें घडीत जाल्या उपरांत हांव केदींच जनेलाच्या सायडीन न्हिदोंकूच ना. अशेंच आमचें जिवीत मुखार व्हरून येतालें. आमी एक फावटी यूथ कॅम्पाक म्हणून इस्कालाच्या बाबतीन एका इस्कालाक गेल्ल्या. यूथ कॅम्प आनी आमी केदाळे युथांत म्हणटाना हांव ल्हान तावन पार पळोवत आनी यूथ कॅम्प आसलें. आमकां एका रुमांत घालें आनी त्या रुमांत एकलो एड्डी, एकलो पेड्डी, एकलो हॅरी आनी हांव जेरी. आनी आमी केदाळे उपराळी दिवचेत. त्या देखून आमकां त्या टायमार 3 इडियट्स न्ही 4 इडियट्स म्हणटाले. जावं आमचो बांद बारीस लागशिल्लो. एक दीस अशें जाताना आमकां तें खाण आसलें सांजेचें. पूण कित्याक आमकां वर्गां नासलें. एक दीस आमी 4 जाण येता आसतना आमचें तें रावचें हॉस्टेल ताच्या सायडीन एक दोरो, ताच्या सायडीन कोणाचें एक हिताळ. त्या हितलांत एक पोणोस पिक्सो दिसलो आमकां. सो त्या देखून आमी आलोचन केली आतां दिसाक काडल्यार कोणी पळयता. त्या देखून रातीक 12 वरां वचून तो पोणोस काडचो म्हण आमी निर्धार केलो. त्या देखून त्या रातीक आमी व्हडू 12 वरां उठोवन तें कंपाउंड उतरून त्या दोऱ्यार सट्टा आसतना पोणोस मायक जालो. आमकां खंडीत गोत्त आसतलें तें कोणीय काडुलो न्ही आमच्या हॉस्टेलांतल्यान न्ही कोणें काडला म्हणून. सो त्या देखून आमी आतां रावले आतां कोणें काडला जावीत म्हणून. आमचें एक रूम ताच्या सायडीन आनी एकल्याचें रूम आनी त्या रुमांत एकलो हेनरी कुंया म्हूण रावतालो. आमी ताका केदाळे कुंया म्हणून केदाळे तुकलावचें आसलें. आनी आमकां डावट कांय ताणें काडला कोण ना म्हणून. जाल्यार कशें पारकुंचें ताच्या रुमाक वचून कांय पडोवंक जायना. अशेंच एका दुसऱ्या दिसा 2 दीस पाशार जाले. आमी ताच्या रुमा लागशिल्ल्यान पाशार जाता आसतना त्या रुमांत पणसाचो परमळ येता. सो त्या देखून आमकां खात्री जालें वो पणस खंडी जावन ताणें फारला म्हणून. आतां कशें हें करचें. त्या देखून आमकां सांजेर एक मेसाचो टायम जाता आसतना आमकां
सकडांनी मेस्साक वचोंक आसलें पूण आमी 4 जाणांनी आलोचन केली त्या दीस मेस्साक वचचें नाका आमी वळू वचून वो पणस काडया म्हणून आमी वचून हाचें डोर बायलां लॉक आसलें आनी डोराच्या वयर इल्लेशें गॅप आसलें त्या गॅपांत हॉकी स्टीक घालून भितरली खीळ निकळायली आनी आमी बागेर लोटले आनी बागेर उक्तें जालें वचून भितरल्यान आमी वचून बागेर दांपून पळयतना ह्या कुंजाच्या बेड्डा पदा हो पणस आसा आतां आमी खालें करचें आतां पणस व्हरूंक जायना त्या देखून आमी चिंतलें पणस थंयच कातरचो म्हणून आनी तितल्यार त्या कुंजांची एक सुरी दिसली आमी तो पणस कातरलो वेगी खालो आतां ती पणसाची शेडां खंय वोवन व्हरची त्या देखून तो आमचो एड्डी म्हणालो आमी आतां कुंजाचें बेड्ड आसा तें बेड्ड सोडया आनी ताच्याच बेड्डांत ही सारकणां एवडाया तशें आमी पुरा हें काडलें पुरा सारकणांनी पुरा ताच्या बेड्डांत रोल केलें आनी शीत भायर आयल्या बागेल आसा तशें बंद केलें अशेंत मुखार इल्ले वेळार येताना कुंजांत मुखार मेळाजे की फोर इडियट्स खंय तुमी म्हणालो खंय ना आमी इल्लेशें वॉकिंगाक गेल्ले म्हळ्यार आमकां हांसो तोडूंक तांकां ना जालें आमकां खंडीत गोत्ता आसलें त्या रातीक गलाटो जाता म्हणून सुमार रातीक 11:45 जाल्यात ती 11 जाता आसतना कुंजांच्या रुमांत गलाटो कोण ये पडपोशी ये पोटींग हो मुजे आवाज आयकता आमकां चितल्यार आमकां गुत्ता आसा पूण आमी गेल्या आमच्या सायडीचेच रूम जाल्ल्यान गेल्या कुंजा जालें कालें जावचें कालें हे पडपोशी आमकां जालें कालें साहेब न्हय साहेबा ओ एक पणस खावन म्हज्या बेड्डाच्या अंतुरोडा न्ही पणस तुवें काल घरांतून हाडुल्लो गी न्ही घरांतून हाडुल्लो न्ही साहेब कोणी दिल्लो गी न्ही साहेबा तें आसूं दी आतां पणस खावन साहेबा म्हज्या बेड्डा भितर रेवडावन गेल्यात मागीर आमचे इतल्याक आमी सगळेशे कोणी जाल्यार हली कामां करचीं न्ही आनी आमकां हांसो तोडूंक तांको ना आमी तुरतान तेच्या रुमांत भायर गेल्या आनी कांय म्हज्या नशिबांत म्हजो इश्ट तो कुंजा ही व्हिडियो पळयत जाल्यार खंडी जावन येवचे पटी गांवाक येता आसतना ताणें म्हज्या गोमटेक धरचें मात खंडी